संभाजीनगर दुप्यामाळ म्हणटा त्या घरा आसा तेंगे हांगा त्या घरांतले भुरगे 3 जाण भुरगे दोग जाण 6 ते 7 वर्सांचे आनी एकटो 8 ते 9 वर्सां जावं ते म्हाका दिसता अशे भुरगे सांजे मागीर बी येताले दिसता न्हांवपाक कित्याक तेंकां नाल्यार वयवाट आसा ह्या हेजी आनी ते भुरगे आयले आनी दोग जाण भुरगे बुडले पळय कपडे बी हांगा तेमी कपडे बी हांगा काडून उडयले त्या भुरगे ते देंवोन गेले न्हंयक आनी बुडले दोग जाण भुरगे आनी तो व्हड भुरगो एकटो आसलो तो मागीर धांवोन वचून घरा कडेन तेंकां बाकीची फॅमिली सांगलें आनी तेजे नंतर लोक थंयचे धांवोन येयले आजूच म्हाका दिसता बंदाऱ्या प्लेटी काडून उदकाचो मातसो लेवल वाडलो आनी उदक हांगा कमी आसलें आयज ते मातशें लेवल वाडलेल्यान म्हाका त्या भुरग्यांक अंदाज आयलो नासता म्हाका त्या उदकाचो उदकांत देंवले तेन्ना मागीर पयलें उदकांत पयलें दिश्टी पडटा काय दिश्टी पडले म्हणटरी हांव मागीर उदकांत गेलो म्हणटरी पयलीं तो ध्रुव म्हणटा तो भुरगो म्हाका मेळ्ळो ताका काडला वयर दिलो आनी मागीर दुसरे भुरग्याक मागीर सोदपाक गेलो दुसरो थिंगा त्या सायडीन आसलो ताका मागीर हांवें वयर काडलो दोनी एके कडेन पडले हय एको कडेन आसलो ऋत्वेक आनीक ध्रुव अशी ते भुरग्यांची नांव जावन आसात ऋत्वेक हो नंदनगद्दा कारवारचो हो सयऱ्याक सुटी पडल्या म्हणून सयऱ्यागेर रावपाक येयल्लो आनी ध्रुव हो 4 वर्सांचो भाटपाळा हांगचो जे बुडल्या थंयच्यान 4 जो अर्द किलोमिटर तांचें घर आसा 3 जाण भुरगे मेळोन घरा कडेन सांगनासतना हांगा न्हांवपाक गेले उदकाचो अंदाज कळनासतना 2 जाण भुरगे बुडले एकलो वयर आशिल्लो ते बुडले म्हूण कळटकीर वयर येना म्हणटकीर तिसरो भुरगो आशिल्लो ताणें धांवत येवन घरा कडेन इन्फॉर्म केलें शेजाऱ्यां कडल्यान आमकां अशें कळोन येता की जो बंदारो आसा वज्र्यांक त्या बंदाराच्यो प्लेटी खंय काल काडलेल्यो ताका लागून उदकाचो फ्लो चड येयलो नंतर फायर ब्रिगेड आनीक एम्ब्युलन्स येवन तांकां काणकोण हॉस्पिटलांत हाडले पूण ते ब्रॉड डेड तांकां डिक्लेअर केल्ले सावली डॅमार सद्याक 10,600 हेक्टर मीटर उदक आसा उदकाची पातळी पळयली जाल्यार 33.50 मीटर इतलें उदक आसा पुरू एप्रील म्हयन्यांत ही पातळी मातशी चड म्हळ्यार 34.5 मीटर आशिल्ली म्हूण सहाय्यक अभियंतो रेगन डिसोजा सांगता आमठाणे धरणातूय 44.87 मीटर इतलें उदक आसा पुरू तें 44.58 मीटर आशिल्लें तशेंच चापोली धरणातूय उदकाच्या साठातूय व्हडलोसो फरक पडिल्लो दिसून येना चापोली धरणात पुरू 33.15 मीटर इतलें उदक आशिल्लें अंदू 32.61 मीटर इतलें उदक आसा अंजुणे धरणातूय 77.57 मीटर इतलें उदक आसा पुरू 79.49 मीटर आशिल्लें पंचवाडी धरणात 21.25 मीटर इतलें उदक आसा पुरू 20.97 मीटर आशिल्लें तशेंच गावणे धरणात 57.72 मीटर उदकाचो सांठो आसा जो पुरू 59.50 मीटर आशिल्लो सलावली धरणाचे जे आयज लेवल आसा ते करंट लेवल आसा ते 33.68 मिटर्स म्हणल्यार जे उदक स्टोरेज आसा सद्याक ते अरावंड 102 मिलियन क्युबिक आसा आनी पर्सेंटेज वायज अरावंड 43.5 म्हणल्यार 43.5% उदक आसा धरणात आनी जर पावस पडलो जाल्यार आनीकूय परत मागीर बरोवंक शकता बट सद्याक तरी सफिशंट उदक आसा आनी आमी कॅल्क्युलेशन केलां ते बरें अरावंड 1-2 म्हयन्यां पर्यंत सफिशंट उदक आसा म्हणजे कितें मोर दॅन 2 मंथ्स सफिशंट उदक आसा जे आमी डॉमेस्टीक किंवा इंडस्ट्रियल किंवा इरिगेशन युजाक सफिशंटली यूज करपाक शकता ना तशें पॅनिकी सिट्युएशन तरी सद्याक लोकांनी जावचें न्हू कित्याक सफिशंट उदक आसा डॅमान सलावली डॅमान आयज आमी साळावले डॅमार आसा आनी तुमी पळयतात आमी आत्तां तशेंच आमचे एसिस्टंट इंजिनियर रेगन डिसोजा हांचे कडेन उलोवन आयले सरान आमकां सांगिल्लें आसा जो साळावले डॅम आसा आनी 60 ते 70 दीस उदकाचो पुरवठो करपाक खंयच हरकत ना आनी उदक सद्याक स्टेबल आसा साळावले डॅमाक खूब उदक आसा तांचे दिले त्या म्हायती प्रमाणे 23,436 मिलियन क्युबीक लिटर हांगा उदक आसा अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा आनी ते इरिगेशनाक लोकांक तशें कमर्शियल यूज आनी तशें घरांकूय उदक पावतलें आनी 60-70 दीस उदकाचो पुरवठा ह्या साळावले डॅमार आसा अशें आतां आमकां एसिस्टंट इंजिनियर जे आसा तांच्यांनी सांगिल्लें आसा आतां आमी पळोवपाक गेल्यार लोक बेश्टेच अजापाची कांड करता हे डॅम सुकल्या ते डॅम सुकल्या उदक पावपाना पूण खंय तरी साळावलेचें जें उदक जे लोक पिता खाता तांकां एक उमेदीची गजाल आसा कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना आज सरान सांगिल्ल्या प्रमाणे पॅनीक जावन कांयच फायदो ना उदकाचो पुरवठो साळावले जो डॅम आसा तो आनी एक
60-70 80 सुद्दां म्हणल्यार जाता आमी पुरवठो करपाक शकता. तितलो म्हणल्यार पावस आयलो जाल्यार आनी बरें जालें म्हणटा तें. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर अक्षय सावर्डेकार, सांग्या वयल्यान. आणि आम्ही 5 वरांचेर डेडलायन दिली. 5 वरांचेर जाली. आमी सांगिल्ली 5 वरांचेर काय जायना जाल्यार 6 तारखेर आमी तुमकां फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन सांगतले म्हणून. पयले सुवातेर सांगता 6 जाल्ली आसा आनी आमी तुमच्या मुखार आसा. म्हाका तुमकां इतलें सांगपाक जाय गोंयकाराक न्ही चड करून, कित्याक म्हाका खूब प्रेसाचे फोन येवपाक लागले, म्हाका खूब लोकांचे फोन येवपाक लागले, जे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फॉलोवर्स आसा तांचे फोन येवपाक लागले, मॅडम कितें करपाचें, डेडलायन काबार जाली. तांकां सांगूंक सोदता मातशी शांतीकाय भागया, मातशें पासियन्स दवरा, डोंट वरी, वी नीड जस्टीस बट इन अ पीसफूल वे. मोस्ट प्रॉब्ली संडे वील बी कॉलिंग फॉर अ कोर कमिटी मिटींग. आमचे जे कोर कमिटी आसा सो आमची बैठक जातली मेन कोर कमिटीची आनी आमचो फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आमी कितें करपा आसा ते आमी संडे थंय मिटींग जातकीर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्यांक न्ही आउट करतली. चोपडेची 3,08,186, मांद्रेची 2,11,862, चोपडेची 2,64,197 आणि हरमलाची 3,05,760 चौखन मीटर जमनीचो झोन बदलून ती NDZ-आन घातल्या. I specifically request केल्ले that survey number 27, 290, 291, 292, 296 and 270 of Salvador the Moon, कित्याक ते आमकां लागतात for ecoshing, should be frozen and no development should be permitted in these areas where there is a no development slope. कित्याक there is एक application कोत्ता zone change मागता, मागीर आमी चिंतात तो बारीक बारीक रिक्वेस्ट आहा म्हण तो बारीक रिक्वेस्ट इज द स्टार्टर दुसऱ्यांगे करपाक. हांव आतां म्हाका ऑर्डर मेळ्ळी मिनिस्टराची अंडर RTI I got this order. It is of 11th March 2026 and it says this: in exercise of powers conferred under section 39A of the Goa Town and Country Planning Act 1974, the government of Goa hereby directs that the properties bearing survey number 290, 291, 292, 296 and 270 of Salvador the Moon village of Bardes Taluka shall be maintained as no development zone, excluding the existing settlements in the said properties. No development permission shall be granted to inspect the said properties, excluding the existing settlements in the said properties. Ete maka under RTI मेळ्ळे ते. It is actually a victory for the people. Kitak, I am not a real estate lobbyist. I am not into real estate, and I am also not into promoting real estate. And I don't believe हांव सद्दां म्हणटा eco-sensitive zone should not be touched, like orchard, no development slopes, khazan lands should not be touched. I assembling pasun म्हणलोले परत ए पार्टी assembling that we should not allow it to be changed. ब्युरो रिपोर्ट. प्रुडंट साली काय म्हणटा लग्न आम्ही 2017 2018 आम्ही जालो. लव्ह मॅरेज तुमचे. सो काल कितें म्हणटा तूं तेणें वयल्यान पडलो काय कितें जालें? म्हाका कांयच खबर ना. मॉर्निंग उठून येवन पयल्यार तेगे बॉडी हिंगा आहा फुडल्यान. तो रातचो नाशिल्लो, रातचो तो पिवपाक गेलो फ्रेंड्सां वांगडा. आनी तुका फोन मारलो अशें म्हणटा 5 सुमार अशें म्हणून मिस कॉल तुका कितें आहा मोबायलाचेर अशें म्हणटा. हय हय. पण तेन्ना तुवें काडूं ना फोन. आनी इतलोले न्ही तेणे म्हाका सांगला पूण डायरेक्ट कामाक वयतलो म्हूण बसीर आशिल्लो तो आयज बसीर वचपा आशिल्लो तो. तेन्ना म्हाका सांगला पूण डायरेक्ट हांवें पयले फावटी ना कितले फावटी तसो करून तो गेला बसीर, बट हे हांवें फर्स्ट टायम लायफान कितें पयलां अशें. सो म्हाका तुका कितें दिसता तेणें उडी मारले काय ना, तो कितें? केन्ना मारपी न्ही. उडी मारपी न्ही? ना, तो कडसाचो चेडो तो केन्ना उडी मारपी न्ही. सगळ्यांक खबर आहा, जितले तेगे फ्रेंड्स आहा तांकां सगळ्यांक खबर आहा तो केन्ना जीव दिवपी न्ही मनीस. तुजें नांव कितें? म्हगेलो नादिया नादिया फूल नेम? काल्देरा. तुमकां कितें डावट बी आसा? कितें सांगू, तसो तो कितले वांगडा झगडत आसता, दीस रात लफडे असतात तेजे. काय सांगूंक शकना न्ही तितून. तेजो म्हाका काय सांगू ना. तो खंय आशिल्लो ते इतले म्हणल्यार पिवपाक गेलो म्हणून भुरग्यां वांगडा. आनी राती 5 उपरांत मागीर फोन केल्या उपरांत तूं केन्ना कळ्ळें? हांव 7:30 उठला न्ही. ना कितें दिसता तेणें सुसायड केल्या तुज्या भावान? इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार कळटलें. पण कितें वयल्यान तेंगे कितें रिलेशन कशें आसलेलें काय म्हणटा तेंचे दोगांचें, तेजे बद्दल कितें जाणा तूं? तशें करून कांय ना. झगडीकूच तशें करताले ते पूण तशें कांय जालें ना तेंगेलें. पण पळय आतां इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार कळटलें. पण तुका कितें डावट दिसता? डावट तशें कांय ना. आमचो प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार सोमारा पालिकेचेर मोर्चा व्हरतले. मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याची मनमानी खपोवन घेवचे ना म्हूण
बाबू सांगता. माझे कितें आहा हो चेअरमॅन आसलो कोण साव्यो कमीत कमी 200 लोकांक हेंच्यांनी एनओसी दिली पण 2 जाण 3 जाण उरल्या तांकां दिना तो म्हणटा कायद्यान बसलो म्हणून मागीर हे 200 लोक कित्याक कायद्यान बसले सगळ्यांची उडय कित्याक आहा तो निर्णय म्हणटा ते कितें आहा 300 लोकांक कमीत कमी परमिशनां दिल्ली आहा आनी काही 2-3 जाणांक हो एनओसी दिवपाक हो चीफ ऑफिसर त्रास करता. हो चीफ ऑफिसर म्हणतो कितें समजला सालाचा आड समजला तो कितें समजता की अख्ख्या इंडिये भितर कायदो कोणाक खबर ना आपल्याकच खबर आहा म्हणतो. ताका म्हाका दाखोवपाक जाय हो कितलो कायदेशीर आहा तो आनी दुसरे जितले चीफ ऑफिसर हांगा येवन गेले ते अनपड असलेले काय म्हणून काय तकली नसलेले मनीस. हेजे भितर दिगंबर बी म्हाका तेजे भितरल्यान तेंचे आस्वाद हें दिलें हें काम तुमचें जातलें म्हणून. दुसरें दामून सांगलें चीफ मिनिस्टरान सांगलें पण हो चीफ ऑफिसर आहा हो तेज्यान बुदून हो सगळ्यांक हेजेर मारता आनी तो दाखयता म्हणून ताका सांगला इव्हिनिंग पर्यंत आमचें समज काम जायना आला ताका आमी ह्या कॅबिनांतल्यान भायर काडचे ना फाल्यां कितें तें आमी दाखयता. ह्या मनशांक तेंची जागा दाखोवपाची गरज आहा. हो कोण चीफ ऑफिसर आयला पळय बुधवान सालाजार तो म्हाका पळोवपाचो. पॉलिटिकल प्रेशराची बघता पॉलिटिकल बी काय ना तो आपुणूच सगळो पॉलिटिशियन जाला कळ्ळें तुका सगळ्यांनी सांगलें ताका आनी हो ताका इच्छा डिस्कस करपाक गेल्या वच म्हणटा कोणा राजेना तें ताका म्हाका दाखोवपाक कळ्ळें तुका समोरच्या तो आतां पळोवन गेलो न्ही धांवलो तो हांगा राव म्हणटरी बसून रावना धांवलो ताका आमी सांजचे पळयतात कितें आहा तें. बाबू आसगांवकर आसा जे फाटी असा शुअर जाले मोर्चा जो हाडटलो सोमारा बाबू सादारण कितले स्टुडंटा खातीर साव्यो डायस. माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तान माझ्या रिव्हर अँड नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट ते मंत्री बाब सुभाष फळदेसाई हांच्यांनी 2 नवीन रोरो फेरी आज इनॉग्रेट केला. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की ह्यो एडिशनल 2 रोरो फेरी आयल्यो लोकांक ज्यो रिव्हरांतल्यान ट्रान्सपोर्टेशना खातीर उपयोगी खूब मोठ्या प्रमाणात येता आनी अगेन म्हणजे लोकांची बरी फेसिलिटीज जावची म्हणून ह्या फेरीचें इनॉग्रेशन जालां. देव बरें करूं. दुसरी कन्व्हेन्शनल फेरीज आणि हातून भितर फरक म्हणजे ताची सायज आसा ती व्हडली जाल्ली आसा. आमी जर तूं पळयलें हातून भितर इनबिल्ट टॉयलेटूय आसा हाची स्पीड आसा ती वाडलेली आसा. हांगा जो कलर जो आसा तो इको फ्रेंडली त्याच बरोबर आमी जे पॅनल घाल्ले आसात ते पयलीं स्टीलचे पॅनल जाताले आनी गरमी जाताली. पयलीं हांगा हे रूफ नाशिल्लें आतां हांगा सादारण 50 लोकांक पावसाक किंवा गिमाक हांगा उबे रावपाक मेळटा. अशे तरेचे थोडेशे हाफ रुफींग दिल्ले आसा आनी हे रुफींगय आसा ते इको फ्रेंडली आसा. अशा पद्दतीचे कांय चेंजीस आमी केल्ले आसा जाणे करून फेरी बोटीचें वजन वाडना आसतना ताजेर बरी टॅक्नॉलॉजी वापरलेली आसा. ईच ऑफ दीस फेरी विल कॉस्ट समथींग अराउंड 2 crores वर्थ. 2 फेरी आयज हाडले आसात. 4 कोटीचो प्रोजेक्ट वायज हांगा जाल्लो आसा. पूण ह्यान फुडें अशा तरेच्यो फेरी जातल्यो काय कशें? आतां परत रोखड्योच ऑगस्टान भितर आनीक 3 फेरी येवपाच्यो आसात अशाच टायपाच्यो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाडदिसा निमतान सांखळे कार्यावळ जाली. आयच्या ह्या माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तात आयोजित केलेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सगळ्यात महत्वाचो कार्यक्रम म्हज्या खातीर हेल्थ विथ आयुर्वेदा. गोंयांत वाडटी दुयेंसां जर आमी पळयता प्रेशर वाडटा लोकांचो, डायबिटीज वाडटा लोकांची, टेन्शनां वाडटा लोकांची, कॅन्सर वाडटा आनी डे बाय डे डायलिसीसचे पेशंट वाडटा आनी सो मेनी डिजीज आर देर. म्हणजे क्रॉनिक डिजीज आमी जर पळयले म्हणजे आमी जर ज्या आयुर्वेदात म्हणटा त्या प्रमाणे दिनचर्या ऋतुचर्या जर फॉलो केले ना आणि अशाच पद्दतीत जर हे वाढत रावले हांवें एकदां भयान सांगता की चुकून आमकां डायलिसीस युनिट पंचायत लेवलाचेर सुरू करचे पडचे न्ही म्हणून म्हाजी चिंता आसा की ते निदान PHC लेवलाचेर तितके पर्यंत पुरो आतां थारोवया. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांव गोंयभरच्या लोकांक उलो मारता की तुमी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप करपाक सुरवात करात. टेलिमेडिसिन्स म्हणजे आयुर्वेदा जर कोणाक घरा कडेन बसूनय जर कन्सल्टेशन घेवपाक जाय आसत जाल्यार यू कॅन गो ऑन दॅट वेबसायट आणि यू कॅन गेट द फ्री कन्सल्टेशन फॉर द आयुर्वेदा. म्हणजे आमच्या आयुर्वेदातले बरेचशे डॉक्टर्स पयलो तरी सुरवातीक फ्री कन्सल्टेशन दिवपाक तयार जाल्यार फक्त तुमकां डिलिव्हरी होम डिलिव्हरी जी मेडिसिन जाता ताजीच पेमेंट करची पडटली जेणे करून आयुर्वेदा आनिकूय मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जावचो आणि सगळ्यांच्या घराघरापर्यंत आयुर्वेदा पावचो म्हणून फ्री कन्सल्टेशन दिवपाचें काम हे आयच्यान सुरवात जाला. नुस्तेमारी खात्यान जप्त केल्ल्या 13 बोटींतल्यो 4 बोटी गायब जाल्या. ह्या 4 बोटींनी मोठ्या प्रमाणात नुस्तें आशिल्लें.
ह्या नुस्त्याची पावणी जावपा आशिल्ली खंय. दुसरे दीस नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी पावणी करपाक पावले तेन्ना 4 बोटी गायब जाल्ल्याचे तांच्या लक्षात आयलें. नुस्तेमारी खात्यान हे विशीं कोस्टल पुलिशेक कागाळ केल्या. होन्नावर वचून पुलीस बोट धनियांक ताब्यांत घेतले. मजगतीं नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सचिवाकडे प्रकरणाचो रिपोर्ट मागला गोंय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेसिकली फर्स्ट टायम गोंयकारांक गावला आणि लकीली तो म्हाका मेळिल्लो. रिगार्डिंग तुमची जर्नी बद्दल सांगा थोडे बिकॉज तुम्ही आर्ट जर्नी स्टार्टेड विथ म्युझिक व्हिडिओज. आय एम फ्रॉम द म्युझिक फील्ड, पण पॅशन ऑल्सो फॉर थिएटर. जाल्यार तातूंतल्यान मागीर व्हिडिओज काडप जाले, मागीर तातूंतल्यान शिकप जालें. आणि 8 म्युझिक व्हिडिओज आसा जे युट्यूबाचेर सुद्दां आसात, which have got a lot of awards आणि 2 हे आसात शॉर्ट मुवीज आसा. बॅलन्स करचें पडटा. तुमकां जर हॉबी आसा आनी तुमकां जर पॅशनेट आसा तुमी त्या हॉबी बद्दल, जाल्यार तुमकां टायम काडचो पडटा. एवरी संडे तुमकां टायम काडून, आतां संडे आमचो ऑफ आसा, सो एवरी संडे तुमकां टायम काडून हांव तें करतालो आनी जर्नी फुडें वताली. प्रारब्ध हे म्हाजे पयले शॉर्ट मुवी आसली. सगळे न्यू कमींग आर्टिस्ट आसले तातूंत आणि इट गॉट सिलेक्टेड फॉर इफी. दॅट वॉज माय बिगस्ट सक्सेस. आता हाज्या भितर 2 गोश्टी आसता की तुमी कसो त्या पॅशनेटली करता. हो अख्खो पिक्चर आमी 3 दिसांनी कवर केल्लो करून, आणि मागीर पोस्ट प्रोडक्शन आयलें, म्हणजे म्युझीक आयलें आनी कितें आयलें, पूण शूटिंग टोटल 3 दिसांनी आमी काबार केल्ली. गोंय म्हणटकूच रंगभुमी बरोबर. जाल्यार कितलेशेच कलाकार आसात, कितलेशेच सगळे म्हणजे भरपूर कलाकार आसात गोंयान. आणि म्हाका तरी दिसता आमी जर पॅशनेट म्हणून जर पिक्चराक पळोवपाक गेले जाल्यार शुअरली इंडस्ट्री बूम अप जातली. टीम हे जे म्हाका मेळ्ळा दॅट इज इक्वल टू 0. विदाउट टीम हांव कांयच करपाक शकचो ना. दिस अवॉर्ड इज एक्चुअली गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम, from the producer to the lightman to the sound design to the music director. It is going to each and every person of all the short movies, all the music videos, everything. आतां हांव हायकोर्टान गेलो तेन्ना, उपरांत हायकोर्टासान भायर सरलो तेन्ना म्हाका मॅसेज आयली की आमची पिटिशन इज लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन मंडे. पोंडा बायपोल. द पिटिशन फायल्ड बाय डॉक्टर केतन भाटेकर. आतां तेजेर I had not spoken about it before until the petition was filed. तुम्ही जाणात आम्ही कमेंट पासून केलं ना कित्याक I had the belief, I had an opinion that this matter should be tested in the Supreme Court. My reason is this: Punjab and Haryana High Court says that section is not mandatory not to hold an election. To hold an election by-election within 6 months is mandatory, but not the opposite. This was my argument. Karnataka High Court also gives the same view, that not mandatory. Guwahati High Court also said not mandatory. Bombay High Court, Nagpur bench had said it's mandatory and cancelled. That was followed by another bench, and Goa became the third decision. We may say propriety, judicial propriety che they follow kottat. So you follow what is given by your own High Court. But in judicial discipline te asa. But you also have cases where one division bench of the same High Court may disagree, and that was within their prerogative. Of course, it's the prerogative of the judges to agree or not to agree. So if they agree, they say we follow it. If they disagree, it has to be referred to a larger bench. Now, as for divergent opinion of various High Courts, then I think it's a fit matter for the Supreme Court to examine this, because this matter should be laid to rest once and for all. It's not whether I'm right or I'm wrong, but the question is what is the law that should be set up. The South Goa Additional Sessions Court has granted bail on the ground of procedural lapses to the accused Rosine Philip Matthews, who was arrested by Kankuna police for allegedly being in illegal possession of contraband known as magic mushrooms.
Kankona police had recently conducted a raid on the premises of the accused Rogin Philip Matthews, who owns a firm registered with the government of Kerala and is engaged in the manufacture of various types of mushrooms. During the raid, the police allegedly seized 16.6 grams of dried magic mushrooms stated to be contraband. While granting bail to Rogin Philip Matthews, the court pointed out serious procedural lapses on the part of Kankona police. The court observed that the police did not conduct a field test for reasons best known to them. The raid was conducted after the investigation officer received some specific information. Therefore, there was a scope for the investigating officer to carry the necessary field testing kit before raiding accused premises. The percentage of the contraband in the seized magic mushrooms is yet to be ascertained. Taking note of the prosecution's submission that the forensic analysis report would take considerable time as the Goa State Forensic Science Laboratory at Verna is presently handling cases pertaining to the year 2024, the court has granted liberty to the police to move an application for cancellation of bail upon receipt of the chemical analysis report. Mukesh Kumar for Prudent.